नमस्कार पोया प्राइम खबरो लोकांक विचारून युवा उमेदवार घालपाचो राहुल गांधीचो प्रस्ताव काँग्रेसीच्या जाणटेल्यांक मानवना। लोकसभेक फक्त 15 मतदारसंघांनीच प्रयोग। गोयचे जाणटेले म्हणतात ते म्हातारे न्हय। रांदपाच्या गॅसाचे सबसिडी वेले आता वर्साक 12 सिलिंडर। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइलीची घोषणा। मंत्रिमंडळाच्या मान्यताये उपरांत चढ करून एप्रिला सावन निर्णय लागू। सेरूल कोमुनिदादीचो प्लॉट बळकावपाच्या प्रकरणात पर्यटन मंत्री परुळेकाराचेर परवरे एफआयआर। कोर्ट म्हणटा कागाळीत म्हणला ते प्रमाण दखलपात्र गुन्यांवाचे प्रथमदर्शी पुरावे। गोंयाक खासा दर्जो दिल्यार बाकीची राज्याय काडटली तकली वयर। बीजेपी गोंयाक खासा दर्जो दिवंकच शकना। एदुआर्द म्हणटा मोदीन खासा दर्जाचे उतरय दिवंक ना। आणि लुझोफोनिया गेम्सांत वांटेकार देशाक येवकार। शेनवारा व्हडा दबाज्यान उक्तावण सुवाळो। सीईओ म्हणटा 700 परस चड खेळगड्यांचे गेम्सांत प्रदर्शन। खबरो विस्तारान। लोकसभा वेंचणुकेत लोकांक विचारून युवा उमेदवार घालपाचो राहुल गांधीचो प्रस्ताव काँग्रेसीतल्या जाणटेल्यांक मानवल्लो ना। आता हो प्रयोग काँग्रेस 543 फक्त 15 लोकसभा मतदारसंघांनीच करतली। एआयसीसीच्या दिल्ली जाल्ले बसकेत राहुल गांधीच हे उलयलो। काँग्रेसीचे गोयचे जाणटेले इच्छुक उमेदवार म्हणटात ते म्हातारे जाल्ले नात। खलप म्हणटा सगळ्या वयोगटातले उमेदवार आसप चड बरे। उत्तर आणि दक्षिण मेळून गोयच्यान काँग्रेसीन 6 उमेदवारांची नावां दिल्लीक धाडल्यात। युवा काँग्रेसीच्यो वेंचणुको जाळवणदारांक विचारून काँग्रेसीचो वेंचणूक जाहीरनामो असले गजालींक राहुल गांधी काँग्रेसीन कांयच कास्तीक जाली ना। मात उमेदवारांचेर पावलो तेन्ना घोडे अडले। फाटली कितलीशीच दसका काँग्रेसीन मुरिल्ल्या आमदार खासदारांक युवा लोकप्रिय उमेदवार हो राहुलाचो प्रस्ताव तितलो मानवल्लो ना। म्हूण काँग्रेस आता हो प्रयोग फक्त 15 लोकसभा मतदारसंघांनीच करतली। राहुलच ते उलयलो। 3 काम और बहुत बड़े काम हमने किए हैं। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में चुनाव करवाए। पहले मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था। 3-4 लोग मैनिफेस्टो को बनाते थे। अब हम कार्यकर्ता से, आम जनता से, एनजीओ से, सबसे पूछकर अपना मैनिफेस्टो बना रहे। और तीसरा कदम 15 कंस्टिट्यूएंसीज में लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में हम आपसे पूछकर, कार्यकर्ताओं से पूछकर, प्रधानों से पूछकर, वर्कर्स से पूछकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पूछकर डायरेक्टली कैंडिडेट चुनेंगे। आपसे पूछेंगे और जो निर्णय आपने किया इन 15 कंस्टिट्यूएंसी में वो ही होगा। उसको कोई नहीं बदल सकता है। गोयच्यान लोकसभेक काँग्रेसीचे 6 उमेदवारांची नावां गेल्यात। तातूंतली वा एखादे वेळ ताचे भायली फक्त 2 नावां दिल्ली सावन उमेदवार म्हूण शिक्को मारून येतली। दिल्ली धाडिल्ली नावां: उत्तर गोंयान जितेंद्र देशप्रभू, रमाकांत खलप, गिरीश चोडणकार। दक्षिण गोंया खातीर फ्रांसीस सार्दिन, लुइजीन फालेरो, चर्चिल आलेमांव। युवा उमेदवारांचो विशय काडल्यार गोंयांतले जाणटेले काँग्रेसमॅन म्हणटात आमी कितें म्हातारे जाल्यात। If my party nominates me for the Lok Sabha, surely I would be interested in contesting the North Goa parliamentary seat. I don't consider myself to be from the older generation, maybe middle-aged. But what is important here is it's not just the younger generation which may be considered, but each of the younger generation must have winnability factor with them. म्हाका स्वताकय दिसता की हांवें ह्या निवडणुकीन उतरचें। पण राहुल गांधी म्हणटालो की तो यंग कॅन्डिडेटांक चान्स दितलो असो म्हणटा। बरोबर आसा। हांव तरी म्हातारो खंय जाला। आय एम 67, 67 वर्सांचें वय आसा। आतां 70, 75, 75 जालें की जाणटेलो म्हणूं येता। आनी शेवटी पक्षाकय कशें जाय की सगळेच काही तरुण नाका न्ही। तरुण, मध्यवर्गाचे, मध्यम वयाचे, अनुभवी अशा सगळ्या प्रकारची एक विचारसरणी आणि उमेदवार अशाची निवड जातली।
नवे युवा उमेदवार घालपाचो प्रयोग काँग्रेस फक्त 15 मतदारसंघांनी करतली. गोयचे फुडाऱ्यांचो सूर पळयल्यार गोंयांत ते शक्य जावप कुस्तार. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. रांदपाच्या गॅसाचे सबसिडी वेले सिलिंडर आता वर्साक 12 मेळटले. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईलीन शुक्रारा सांजे ही घोषणा केली. काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष राहुल गांधीन एआयसीसीच्या बसके वेळार सबसिडी वेले गॅस सिलिंडर 12 तरी करचे म्हण प्रधानमंत्र्याकडेन नेट धरलो आनी वरा भितर ही घोषणा जाली. सबसिडी वेल्या गॅस सिलिंडरांचो आंकडो वाडोवपाचो औपचारीक निर्णय फुडल्या सप्तकांत मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जातलो. काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आनी फुडाऱ्यांची दिल्ली शुक्रारा बसका जाली. सामान्य मनशाचे फामिलीक सबसिडी वयले 9 सिलिंडर कमी पडटात. सिलिंडर 12 तरी करपाक जाय म्हूण राहुल गांधीन विषय काढलो. एक और बात है जो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं. मैं जानता हूं कि ये बात आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में है. आप जानते हो किस चीज की बात कर रहे हैं. प्रधानमंत्री जी 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है. प्रधानमंत्री जी 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए. कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए. हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए. राहुल गांधीचे हे मागणेक पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईलीन प्रतिसाद दिलो. सिलिंडराचो आंकडो 9 वयल्यान 12 करपाची घोषणा मोईलीन केली. फुडल्या सप्तकांत मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत हो विशय येतलो. वर्स 2012चे सप्टेंबरांत केंद्रान सबसिडी वयले गॅस सिलिंडरांचेर निर्बंध घाल्लो. फक्त 6 सिलिंडर सबसिडीचेर दिवपाचें थारिल्ले. ताचे उपरांत पोरू जानेरांत हो आंकडो 9चेर पावलो. आतां तो वर्साक 12 जाता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पर्वरे पुलिसांनी पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारा आड निमणे एफआयआर घालो. म्हापशेचे जेएमएफसी कोर्टान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण पुलिसांनी हो गुन्यांव नोंद केला. सेरुला कोमनीदादीचो 599 चौखण मिटरांचो प्लॉट बेकायदेशीरपणान हडप केला म्हण परुळेकाराचेर आरोप आसा. दखलपात्र गुन्यांव नोंद जावपासारक्यो गजाली कागाळीत आसात अशें कोर्टान एफआयआराचो आदेश दितना म्हणला. पुलीस एफआयआर करपाक तयार नाशिल्ले. सेरुला कम्युनिदादीचो प्लॉट हडप केल्ल्याच्या प्रकरणात पर्वरे पुलिसांनी पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारा आड केस नोंद केल्या. म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान बिरेस्तारा दिल्ल्या आदेशाप्रमाण पर्वरे पुलिसांनी हो एफआयआर नोंद केला. फटिंगपणा करप, फौजदारी कट कारस्थान करप आनी सत्तेचो गैरवापर करपाचो आरोप परुळेकारा आड नोंद केल्यात. ह्या प्रकरणात आयरिस रॉड्रिगीसान पर्वरे पुलिसांक कागाळ दिल्ली. मात ह्या प्रकरणात दखलपात्र गुन्यांव जाला अशें दिसना अशें सांगून पुलिशेन कागाळ नोंद करपाक न्हयकार दिल्लो. ताका लागून आयरिस कोर्टान गेल्लो. ह्या प्रकरणात दखल घेवपासारको गुन्यांव घडला ही गजाल कोर्टा मुखार आयल्या अशें कोर्टान म्हणला. पर्वरे चौगम मार्गावेली 599 चौखण मिटर जमीन पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान बळकायल्या अशें आयरिस रॉड्रिगीसाचें म्हणणें. ह्या जमनीचो वालोर 1 कोटी परस चड आसतना परुळेकारान कम्युनिदादीक फकत 3,41,000 फारीक केल्यात असो दावो आयरिसान केला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.